नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज हांव करता पणसाच्या घऱ्याची भाजी। पणस कापच्या पयलीं हाताक सुरयेक आमी तेल लावन घेवपाक जाय। तेल लावन जाल्या नंतर आमी आतां कापून घेवया पणस। असो करून सुरयेन कापून घेवपाक जाय। तुमचे कडेन कोयतो आसा जाल्यार कोयत्यान सुद्दां कापल्यार जाता। पयलीं हांव सुरयेन 2 कुडके करून घेता, कापून घेता। अशें करून कोयत्यान 2 कुडके करून घेतल्यार सुद्दां जाता। अशें करून कुडके करून घेवपाक जाय। आतां हांव आदोळेचे ल्हान ल्हान कुडके करून घेता। पयलीं आदोळेक तेल लायता आनी हाताक तेल लावन घेता। आतां आमी ताचे कुडके करून घेवया। अशें करून कुडके करपाक जाय। ल्हान ल्हान कुडके करून घेतल्यानंतर पणसाची माव आसा ती काडपाक जाय। घट्ट पोर्शन आसा तो काडून उडोवपाक जाय आनी फाटल्यांतल्यान साल सगळी काडून घेवपाक जाय। चारकण आसा तें बी काडपाक जाय। अशें केल्या नंतर घरे काडपाक खूब इजी वता, रोकडे घरे काडून जाता। अशें आमकां एक एक घरो काडून घेवपाक जाय। तातूंतली भिकणां आसा ती सगळी काडपाक जाय। ही पळया, ह्यो बियो सगळ्यो काडून घेवपाक जाय। भिकणां काडून घेवपाक जाय आनी एक एक गरो एकोडो असो करपाक जाय। पळयात, अशी करून भिकणां काडपाक जाय सगळीं। आतां हांवें घऱ्यांची सगळीं भिकणां काडून घेतलीं। पळयात, घरे काडून जाल्या नंतर अशें हांवें कुडके करून घेतल्या। एकदम मोठे कुडके दवरूंक ना आनी बारीकय बी करूंक ना। अशें करून कुडके करून घेवपाक जाय। आतां आमी भाजी करपाक सुरवात करूया। गॅसार हांवें तोप तापत दवरला। तातूंत हांव 2 मोठे चमचे तेल घालता। तेल तापले तशें तातूंत हांव 1 चमचो सासवां घालता। सासवां तडतडली तशी तातूंत हांव 2 चिमटी हिंग घालता। 3 हरवे मिरसांगो शिनून घेतल्या त्यो घालता। आतां आमी तातूंत घालुया घरे। मिक्स करून घेऊया। तातूंत घालुया चवी पुरते मीठ। मीठ घातल्यानंतर मिक्स करून घेऊया। पाव चमचो हळदीची पावडर घालता। हळदीची पावडर घातल्यानंतर मिक्स करून घेऊया। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या आनी हो पणस सामको जून जाल्लो आसता। ताका लागून हांगासर उदकाचो वापर करपाक जायना। उदक घालिनासतना भाजी करपाक जाय। केन्ना केन्ना पणस शिजपाक खूब वेळ लागता, तेलार शिजना, तेन्ना थोडेशें उदक अशें फाफडून घेवपाक जाय। उदक थोडेशें घालपाक जाय आनी आतां हाजेर झाकण घालून भाजी शिजोवन घेवपाक जाय। मदीं मदीं आमकां भाजी ढवळून घेवपाक जाय। ही भाजी शिजपाक खूब वेळ लागना, ताका लागून मदीं मदीं ढवळून घेवपाक जाय। आतां पळोवया भाजी शिजली जाल्यार। पळयात, एकदम मस्त अशी सळसळीत भाजी जाल्या। घऱ्याची भाजी करता आसतना चिकट चिकट जावपाक जायना, अशी सळसळीत जावपाक जाय। आनी घरे सुद्दां बरे शिजल्या। तातूंत हांव घालता सोय, 1 चमचो साखर घालता। साखरेच्या जाग्यार थोडेशें गोड सुद्दां घातल्यार जाता। मिक्स करून घेवया। सोय घातली म्हणटकच भाजी खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। पळयात, एकदम मस्त सळसळीत अशी भाजी जाल्या। सोय आनी साखर घातल्यानंतर 1 मिनिट आमी भाजी शिजोवन घेवया। ताजेर हांव झाकण घालता। 1 मिनिट जाले, भाजी तयार आसा जाल्यार पळोवया। पणसाच्या गऱ्याची भाजी सादी, सोपी, सिंपल, रोकडी जावपाची। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात, देव बरे करू।